आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्तशी. तर आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज, आणि आम्ही आयज सकाळी सकाळी भायर सरल्या वचपाक मार्केटाक. तर सकाळची न्ही आतां 9:15 समथींग कितें तरी जाल्या आणि आम्ही आता भायर सरल्या वचपाक मार्केटाक. सो मार्केटान कित्याक हे तुमकां खबर आसा, हांवें पयलींच्या व्हिडिओन जे आसा पळय सांगलेंच आसा कित्याक कशें म्हणून. तरी पूण जे कोणें व्हिडिओ तो मिस केलो जावं जेंका कोणाक खबर ना न्ही तांकां सांगता की आमगेर आसा फाल्यां पुजा, शेनवार फाल्यां, आणि फाल्यां आमगेर आसा सत्यनारायणाची पुजा. सो तेच्याच रिलेटेड जे कितें फायनल शॉपिंग आसा पळय ना तें करपा खातीर आमी वता कारवार. ओके, सो खुबशे अशें कितें सामान आसा जे पयलीं हाडपाक शकना न्ही, राव न्ही, जे टायमारच हाडपाक पडटा, लायक फुलां, फ्रुट्स एंड ऑल सगळे जे आसा हामा ते जे सामान आसा पळय न्हू ते सगळे आतां म्हणलें आयजच घेवन येवया अशें म्हणून. एक्चुली सकाळ दनपारां लेट अशें वचपाचें आशिल्लें. मागीर तो टेंट घालपाक येता पळय तो म्हणपाक लागलो आपूण सकाळ फुडें येयना, मातसो दनपारां 12 बी असो येता म्हणून म्हटलें चल सकाळ फुडें वचो बाजार करया. सांजचे म्हणून जर टायमार रावले न्ही मागीर सगळी गडबड जावन पडटली. आतां सांजचे म्हणून घरा कडेन बारीक सारीक कामां आसतलीच न्ही ताका लागून. आणि तेच्या पयलीं येयल्या बसीर, सो तिका न्ही हांगासर माजाळीन पिक करपाक जाय. एक्चुली ती येयल्या म्हणून आमकां बी खबर नाशिल्लें. राती पासून फोन केला बट सांगूना तिणें म्हाका की आपूण येतली बी म्हणून. अकस्मात सकाळ फुडें फोन येयलो खंय फोन येयलो. आतां जस्ट आमी रेडी जाताली मार्केटाक वचपाक तितल्याक फोन येयलो की आपूण काणकोण पावल्या येता म्हणून. आमी शॉक आयकून. हांव तिका अशें चडशे बसीन बी ट्रॅव्हल जे आसा पळय तें करपाक दिना. ती म्हाका विचारताली आपूण येवं का म्हणून. बायेक लागून सगळें जायना न्ही, काम हे ते ताका लागून. हांवें म्हळें नाका गे तूं बसीर येयनाका अशें म्हणून. आनी ह्या दिसांक इतली गडबड जाली जाणा, तुमकां तर खबर आसा शूट केलें ना मेन म्हटल्यार व्हिडिओ सुद्दां न्ही 2-3 दिसाचो गॅप घेवन अपलोड केला. इतले बिजी कामाक सगळें. आनी 3-4 दिसां नंतर कितें आयज आपण व्हिडिओ शूट करता. ओके, सुसेग असं म्हणून रातचे 12 जाली 1 जाली तरी करता आपल्याला कामां निवड हे ते सगळें अशें. सो तिका आनी हाडपाक वचपाक जर सावड्ड्या सुद्दां वयतलें मागीर वचपाक टायमूच मेळना. ताका लागून ती अकस्मात सकाळ फुडें फोन केला की आपूण काणकोण पावल्या म्हणून. आतां तिका म्हाजोळच्यान पिक करता आनी कारवार वता आमी जे आसा ते. ओके, बाय आसा मस्ती करता. तूं हाय म्हणटा रे. हॅलो. सो हो लायता माक फोन म्हणल्यार मा पावली का म्हणून म्हाजाळी. ती काणकोण पावली आनी तिका म्हाजाळी देंव म्हटलां. सो ती फर्स्ट टायम आमगे हांगा बसीन येता. आणि बसीन आमगे हांगा फर्स्ट टायम येता ते जालेच खूब तेंपा नंतर कितल्या वर्सांनीच म्हणटा तशी ती बसीन ट्रॅव्हल करता बाबडी. सो तिका आमी बसीर बी जर ट्रॅव्हल करपाक दिना. कितें आसा जाल्यार आमी खंयी वचपाचें जाल्यार आमच्या कडेन वता ती, ना जाल्यार तो कजन बी जो आसा पळय तोच असो करून घेवन हें करता तिका. सो फर्स्ट टायम आमी नाका म्हणटली म्हणून सांगनासतना येयल्या ही सकाळ फुडें उठून. ओके, सो चलो म्हाका पयलीं पिक करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आमी न्ही पावली हांगासर कारवार मार्केटान आनी मा येयल्या इथे. नानी कोण येयला? कोण येयला? कोण येयला रे? हे खंय पळय हांगासर पावली आमी कारवार. आनी सगळे गडबडी लिस्ट जे काडलेले पळय तेच सांडून येयले जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले. आतां पळोवया, याद आसा म्हाका बट ओके चल याद आसा घेवया, याद आसा तशें. आतलीच सांडून येयले म्हणून परत काय वचपाक शकना. ते जालें, ते सगळे कामां मागीर हें जातलेंच. पानां हें घेवूं जाय, आतां फुलां फ्रुट्स घेवूं जाय, सुपारी आसात, आनीक धंय हाडला, दूद घेवूं जाय, घेवूं जाय, आडसर घेवूं जाय, आडसर. रांदून बी घेवन येयले खंय. सो फर्स्ट स्टॉप आमचो हांगासर आडसर घेवपाक. आमकां न्ही अभिषेकाक आडसर जाय पडटा. सो आडसर घे एकदम. हय हय आयकता? हय आयकता? उदकाचीच घे. सो आमकां आडसरां उदक लागता अभिषेकाक. ताका लागून ना ती दिता सारकी उदकाची अभिषेका लागून. आडसर घेतले आमी आनी आतां वता फ्रुट्स घेवपाक. गाडी लाय हांगासर. हो तेंगे रिक्षा स्टँड जालो रोखडोच.
वयता ते रिक्षा स्टँडचो हांगासर न्ही ऑप्शन्स मेळटा भाजी बीन आसा आनी फ्रुट्स बीन आसा पण फ्रुट्स हांगा आहा मरे हांगा लाय ते इनोवा कडेन उबीच लाय भितरान घाल नाका पळोवन घेवया देंवन हांगा लाय रे कशी भायर दवर सो मातशें न्ही ऑप्शन्स खूब आसले की ना बरें जाता तन्नी अशी दी मातशी चड बी कितें त्या सायडीन आसा पळय ती तन्नी तुगे तन्नी ती हय आणि एक लास्ट वाय ते ती बरें आसता तेगे हातीचे ते दी 5 किलो आनी 4 ते दी ते फाटले सो आमी दोन कडेन पळयले हांगासर न्ही गेले मातशे 10-20 रुपया किल्ला फाटल्यान कमी आसा सो हांगाच घेवया म्हटल्यार ड्रॅगन फ्रूट पेरां चिकू मोसंबी ॲप्पल डाळिंब सगळें आसा केळी आनी 2-3 ऑप्शन्स आसा पियर्स बीन आसा लिची आवाकडो सगळें आसा किलो ते आमी हांगासर भोंवता मार्केट अशें ना की अमको दीस म्हणून गर्दी तशें काय न्ही ही बरी आसा पळय न्ही कशी 200 आणि ही पिंक कलर 150 ती नाका जुई फुल ती आता हो हार पळय हार कसले वो 350 150 आणि तो सेम ते गुलाबाचे 500 रुपये आम्ही घेतली कोण ना हां च्या पिवपाक गेले खंय कोणानी फुलं असं सांडलानी गेला घेवन वचपाचें दिसता आनी रश पळय मार्केटान मार्केटान न्ही हांगा सद्दां हें आसता सगळें ट्रॅफीक एंड ऑल भरपूर आसता ह्या रोडाक तरी स्पेशली केन्नाय यो खंयच्याय दिसा यो सामान पळयात फ्रुट्स फुलांच भरपूर फ्रुट्साची एकूच पिशवी वरायटीज ऑफ फ्लावर्स घेतला आनी फ्रुट्स सुद्दां घेतले न्ही मागीर तुमकां घरा कडेन गेले की ना दाखयता कितें कितें हाडलां तें चिबड बी जें आसा पळय ना तें घेतलां आमी आनी मार्केटान भरपूर रश हे रोडार तितलो ट्रॅफीक बी आसना आनी तितलो रश आसना त्या रोडार भरपूर आसता ताका लागून आमकां हांगासर पार्किंग मेळ्ळें न्ही आमी हांगासरूच घातली गाडी हेयली म्हणून बऱ्या पडलें नाजाल्यार भाये घेवन खंय हें करता आशिल्ली ताका सकाळी 6:45 घरांतल्यान भायर सरून येयल्ली खंय च्या बी पिनासतना सो आमी हांगा येयल्या अभिरुची कितें खावपा म्हणून थंय श्रुती सागरान वचपा आशिल्ली बट थंय पार्किंग मेळना म्हणून हांगा फुडें येयली अभिरुची कितें बेगीन खावन घेता टायम जावपा येयलो मागीर तो टेंटवालो येतलो सो हांगसर न्ही बॅकग्रावंडान म्युजीक चालू आसा जस्ट तुमकां दाखयता कितें कितें घेतलां तें आमी हांवें हांगासर घेतला मसाला डोसा मान बी मसाला डोसा आनी हेणें इडली वडा 2 इडली आनी 1 मेदू वडा येता मेदू वडा बायेक लावपाचें ट्राय केलें बट बाय खायना तुमकां मात एक घेवन आसा हांगासर आनी हेंच्यांनी डोसा हांगासर बरो आसता पळयात क्रिस्पी सारको आनी चटणी सांबर बी बरो टेस्टी आसता सो हो आतां असले हा रखरखीत सामकें रखरख्याचे वच सारकें आनी माक आनी बायेक गाडया बसयला मा येयल्ली इतली हेल्पफूल जाल्ली जाणा आमकां न्ही रे बाये लागून नाल्यार वता बाबडा तेका घेवन भोंव पडटा येयली ती बरी जाली सो कपडे घेवपाक वता पावली आमी घरा कडेन टायम 12 जाली सारकी 12:10 जाली उदो येयल्ली 15 मिनटां सुमार जाली येवन तर वत आसा आयज आनी ह्या दिसांक तुमकां सांगलें न्ही आं हें पडना लायक पावस आसा न्ही कंटिन्यू दीसभर बी पडना रातचो भरपूर पडटा रातभर पावस दीसभर मागीर वत येता अशें करून कडक वत जें आसा पळय न्हू तें आसता हें पळयता हांगासर सो सगळें कडक जें आसा पळय तें वत पडटलें आयज दीसभर बरें जाता न्ही मातशें आंगण बी जें आसा पळय सुकता
सो पयर आमी न्ही सगळें आंगण बी जें आसा पळय तें क्लीन केल्लें, सगळ्यो कुंड्यो बी ज्यो आसा पळय त्यो हांवें सगळें स्कॉच ब्राईट घेवन घासून निवळ केल्ल्यो. तेचे जमनीची माती उसळटा न्ही तेंचेर, ताका लागून. सो मां आसा भितर आनी बाय तिका कशेंच सोडना, सकयलूच दवरिनाका, घेवनूच राव म्हणटा ती वयतली म्हणून. सो ती दोगांय आसा भितर. हांवें तुमी कितें करता ती करा अशें म्हणून. आनी हांव आतां जें कितें घेवन येयलां पळय न्हू तें सगळें काडून जाग्याच्या जाग्यार दवरपा आनी तें सगळें काडून जाग्याच्या जाग्यार जें आसा पळय तें दवरिता. फ्रुट्स फुलां बीन जी आसा ती फुलां बी पिड्यार जातली न्ही ती फ्रिजान दवरिता. ओके. सो वत आसा भायर बरें अशें कडक आनी हेणें गाडी जी आसा पळय ती हांगा दवरल्या, कित्याक की तेणी कॉल केला टेंट घालपाक येता म्हणून आमी आतां. सो हांव गाडी हांगा दवरला आनी थंय शॉपाचेर गेला. हांवें म्हळ्यार तांकां कितें सॉफ्ट ड्रिंक बी कितें हाड वताचेर, आनी च्या बीन हें जायना न्ही गरमेक, ताका सॉफ्ट ड्रिंक आनी तांकां कितें हाड म्हणून आतां करता म्हळ्यार टायम जातलो, म्हाका रांदूं जाय. तरी मां कितें कितें करून घेवन येयला तें बी दाखयता तुमकां सगळें. ओके. आनी फुलां फ्रुट्स बी जें कितें हाडलां पळय तें दाखयता. आनी थोडें फार हांगासर आमी प्रिपरेशन केलां. काल पयर तुमकां व्हिडियो शूट करुना न्ही, ताका लागून दाखोवना, हें सगळें दाखयता राव. एक बारीक अशी झलक फाल्यां दिसतलें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडियोन, बट आतां बारीकशी एक झलक दाखयता. हे पळयात कुंड्यो ज्यो आसा पळय त्यो सगळ्यो काडून आमी हांगासर, सगळ्यो न्ही, हे थोड्यो ज्यो हांगासर जाताल्यो पळय तितल्यो दवरल्या आनी हांगासर आंगण जें आसा पळय न्हू खाली केलां. राती पावस पडलेलो, उदक आसा. सो ते मागीर एकदां टेंट घातलें की ना मागीर झाडून काडटलें आनी बाकीच्यो कुंड्यो ज्यो आसा पळय त्यो हांगासर दवरल्या अशें करून. ओके. सो हे पळयात बारीक बारीक केलां. कितें आतां तुमकां फाल्यां कशें पॉसिबल जाता शूट करपाक कांय खबर ना. म्हाजे कडेन मनीस ना सद्याक शूट करपाक. हांव आनी हो दोगांय फाल्यां पुजेक बसतलीं. कोण शूट करतलो कितें कांय खबर ना. ताका लागून आतांच दाखयता. मे बी फाल्यां शूट करपाक मेळ्ळो ना तो बीन कंडिशन येवं शकता, ताका लागून आतांच दाखयता. सो हे सगळे कर्टन बी जे आसा पळय न्हू ते चेंज केले. हो म्हाजो युजल कर्टन, जे कोण म्हाजे पयलींचे व्ह्युवर्स आसा तांकां खबर आसा. हो कर्टन जो आसा पळय तो हांवें हातीन केल्लो. ओके. म्हळ्यार हांवें केल्लो घरा कडेन कर्टन रेडी. ओके. चवथीक लागून जाले 2 वर्सां, 2-3 वर्सां जालीं दिसता. सो हो कर्टन आनी हांगासर न्ही आमी पुजा जी आसा पळय ती बांदतली हांगा सकयल. सो मातशें हांगा फाटल्यान कर्टनान मिनी डेकोरेशन अशें जें आसा पळय तें केलां. आनी सोफा जसो आमी चवथीक बी घालता पळय तसो, ह्यो खुर्च्यो बी मागीर भायर व्हरपाच्यो. सो हें सगळें आनी हें हांगासर हाडलां तें पळय कितें कितें हें भाजी फ्रुट्स बी सगळें आसा हांवें पळय तें काडून घेता. ही मान हाडल्या बसीन, कोण तरी बायल एक घेवन चडलेली खंय, तिचे कडल्यान घेतली खंय तिणें ती. सो 20 रुपया एक चुडी, खंय 2 चुडी हाडल्या. त्यो आतां करतली आमी भाजी. फ्रुट्स हाडल्या, हें चिबड, केळी, एप्पल बीन सगळें हाडल्या, पेरां, पियर्स, डाळिंब बीन. आनी हितून आडसरां आसा आनी फुलां आसा. ओके. ही सगळी बुफेची आयदनां काडल्या हांवें. फाल्यां जाय पडटली न्ही ताका लागून धुवन बीन दवरलेली. सो आनी आसा थोडी आयदनां काडपाची, ती आतां काडटलें हांव. सो हें हांगासर मान रोस करून हाडला. राती करून दवरलेलो खंय तिणें, सकाळीं घेवन येयलें ती. आतां बरें जालें, नाजाल्यार आतां रांदपाची आनी गडबड आसता आसलेली. सो शीत करतलें हांव. आनी हितून खंय भाकरी करून हाडल्या तांदळाची. मागीर दाखयता, आतां ओपन करना, सांजचें खाता तेन्ना दाखयता मागीर. ओके. सो ही मागीर म्हळ्यार याद उरना जाल्यार मागीर उरतली, मागीर कमेंट करतली तुवें दाखोवच ना म्हणून. सो हें पळयात उकडे तांदूळ जे आसा पळय न्हू भाजून वाटून अशें करून केणावन भाकरी करता. ओके. सो हें पळयात. सो अशें करून मान ते 2 कडेन घालून हाडल्या. ती भाकरी हाडल्या. ती आतां भूक लागल्या म्हाका, आतां हांव थोडीशी खावन घेता. उदक डोसा अर्दोच खालो बायेच्या भोवान, अर्दो तसोच सोडलो. सो हे खावन घेता आतां आनी उरलेली काडून फ्रिजान दवरिता. आनी हें सगळें जें आसा पळय तो मॅस सारको करून घेता. ओके. तेतून मागीर टेंटवाले येतले, मागीर टेंट बी घातलो की दाखयता तुमकां. सो आतां न्ही रातची जाली 12:30 आनी हे व्हिडियो आतां कंटिन्यू करतात. दनपारां घरा कडेन येवन मागीर तुमकां म्हटलेलें न्ही माटोव बी दाखयता म्हणून घालून जातकीर, बट माटोव बी घालून जातकीर दाखोवपाक जो आसा पळय तो टायम मेळत ना. सगळें बिजी उरलें. एक्चुली आमी न्ही अशें करून काम केल्लें, मागीर सगळें जें आसा पळय तें एडिजन सगळें प्रिपेर केल्लें. फायनल अशें कितें जें बारीक सारीक उरता पळय तेंच दवरलेलें. बाकीचें सगळें इवन डेकोरेशन सुद्दां न्ही आमी कालच कंप्लीट जें आसा पळय तें करून काडलेलें. कित्याक की आयज जें आसा पळय न्हू अशें धांवपळ जावूं जायना, उतावशें पडपाक जायना. ताका लागून अशें बेगीन 10 म्हळ्यार सगळें क्लोज करतली, बेगीन न्हिदतली. कित्याक की फाल्यां बेगीन उठपाक जाय न्ही ताका लागून. बट तुमकां तर खबरच आसा ल्हान भुरगीं आसलें म्हणटकीर आमी जें चिंतता पळय न्ही तें पॉसिबल जायत ना. आतां ल्हान भुरगीं आसा म्हणूनच अशें न्ही,
तर ज्या दिसा घरा कडेन कितें फंक्शन फेस्टिवल आसता मागीर तेज्या पयले दिसा धांवपळ ही जाताच जाता. तुमी कितलेंय पयलीं प्रिपॅरेशन करा, कितली तयारी करा, धांवपळ ही जाताच. हें तुमकां बी खबर आसतलो, तुमचो बी एक्सपिरियन्स जो आसा पळय तो सेम आसतलो म्हाज्या भशेन. आमी केलें कितें कितें अशें करून केल्लें की आयज कांय ना असं अशें चिंतलेलें की माटोव घालपाचो आयच्या दिसा आनी तेजे कितें प्लेटी बीन रेंट केल्या पळय आमी त्यो परत वॉश करपाच्यो, धुवपाच्यो, फाल्यांच्यो थोडेशे तयारी करपाची आनी न्हिदपाचें. देवाचें सामान जें भटाक कितें लागतलें तें सगळें करपाचें आनी न्हिदपाचें अशें म्हणून चिंतलेलें. बट खंय जालेंच ना. जें सगळें करता मागीर पळय इतलो टायम जाला, आतां 12:30 जालीं, 12:25 आनी जस्ट आतां पावस आसा पळय तोवूय स्टार्ट जाला. तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो. सकाळच्यान पावस नासलेलो, बरें रखरखीत वत आसलें, सगळें बरें जालें आमचें काम जें आसा पळय न्हू तें. आतां जस्ट पावस येयला, हांव हांगासर बसलां. नेल पेंट जो आसा पळय तो घालपाक आयिल्लें. हेपळय नेल पेंट सुद्दां घालपाक टायम ना आतां आनी हातीक बी घालना, जस्ट पांयाकूच मातसो घातला आनी म्हटलें व्हिडिओ एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो दाखयता तुमकां थोडीशी म्हाजी तयारी जी आसा पळय ती हांगासर कितें केल्या ती हांवें. तर हे न्ही हांगासर हें केलां, मान फातयो घातल्या, फुलां हाडलेलीं हीं मान सावड्ड्यासान येता आसतना शेवतीं, सो तेज्यो फातयो घातल्या. पळयत हांगासर ही बेश्टी फुलां जी आसा पळय ती उरलेली दवरल्या आनी ह्यो हांगासर 2-3 टायपाच्यो फातयो ज्यो आसा पळय त्यो घातल्या. ओके, ह्यो येल्लो कलरच्यो आसा पळय त्यो हांवें सकाळीं हाडलेल्यो मार्केटांतल्यान. आनी हें तुमकां हांगासर दिसता पळय तें सगळें फाल्यां भटाक जें जें कितें लागता गिफ्टाचें जें जें कितें बरयलां पळय सगळें हांवें हांगासर काडून दवरलां. हें पळय आडसर धरून नाल्ल, तांदूळ, सगळें आयदनां बियदनां कितें जाय पळय सगळें काडून दवरलां. आनी हें आमचें हांगासर डेकोरेशन जें उदक तुमकां दाखयल्लें पळय न्हू तें कर्टन बिटन सगळें काल लावन दवरलेलें. आनी हांगासर हांव नेल पेंट घालतलें आनी ब्लावज घेवन येयल्लें. बाय न्हिदला न्ही सो हळू ब्लावज घेवन येयल्लें हें आयन करपाक जाय काय म्हणून. तर ना, कापड जें आसा पळय तें म्हाजें नवें, जस्ट ब्लावज शिंवोन दवरलेलो तें आतां फाल्यां घालतलें हांव, न्हेसतलें. टेंट बी जो घातला पळय तो फाल्यां दाखयता तुमकां. आनी जशें कितें शूट करपाक जाता पळय न्हू तें हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. सकाळ फुडें अशें म्हणटा की धांवपळीचें काम ना चड कांय ना, पण सकाळ फुडें गडबडी जातलीच मागीर. बट पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता पळय शूट करपाक तें तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. ओके, सो चलो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. आनी आयचो म्हाजो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.